मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. कुडचडे वाठारात काम चालू आशिल्ल्या एका इमारतीत कामगाराची सापडली कूड. तो मनीस तेच बिल्डिंगेत रातचो रावतालो अशी मेळ्ळ्या म्हायती. पुलीस घेतात घडणुकेचो फुडलो सोद. बार्देस तालुक्यात 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर लैंगिक अत्याचार. शाळेत सोडपी गाडी चालकाक पर्वरी पुलिसांनी घेतला ताब्यात. ताच्या फॅमिलीक घर खाली करपाक 7 दिसांची जारी केल्या नोटीस. नावेली जंक्शनाची सिग्नलां पडली बंद. तांची दुरुस्ती करिनासतना सोमती नवी सिग्नलां घातली हाडून. पैशांचो चल्ला इबाड. लोकांक पडला प्रश्न. आणि आता याची कोकणी खबरो विस्तारात. कुडचडे वाठारात काम चालू आशिल्ल्या एका इमारतीत एका कामगाराची कूड सापडली. तो मनीस तेच बिल्डिंगेत रातचो रावतालो अशी माहिती मेळ्ळा. पुलीस घडणुकेचो फुडलो सोद घेतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हांगा अशी घडणूक जी आसा ही कुडचड्यार हांगा जाली. कुडचड्यार हांगा एक बिल्डिंगी कन्स्ट्रक्शनाचे काम चलताले आनी थंय कितलेशे लेबरर्स जे आसात हे काम करताले. हे काम करता आसतना खंय तरी काम काबार जातरे येवन रातचे न्हिदतात आनी सकाळी उठून जर कामां येयन जातरे जो तेंचो जो कोण मास्तर आसा हो पळोवपा वयता तेन्ना ते मागीर मेले मेळटात. अशें ते कुडचड्यार हांगा सेम गोश्ट जाली. जो लेबरर्स काम करपा येयन म्हूण तेंचो मास्तर जो ताका उठोवपाक गेल्लो पयल्यार तो डेड जालो मेळ्ळे कडेन आसा. म्हणजे तेणी रोखडेच कुडचड्या जे पुलीस आसा तांकां कळयलें. तेणी येवन थंय बॉडी पळयली, पंचनाम केलो आनी बॉडी जी आसा सद्याक मॉर्गांक धाडले कडेन आसा. आतां पयशे पडटले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कित्या खातीर आनी कसो मेळ्ळो तो. जे तरेन तेंचे जे वर्कर्स आसात ते म्हणटात की तेणी इल्लें सोरो पिलो म्हण. आतां हो पिलोलो ना म्हूण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आसा तेन्ना कळटलें. क्या हुआ इधर वो रात में गया था सोने के लिए. उधर सोया तो मेरे को सुबह उठाया तो वो नहीं उठ पाया. वो कहाँ से था वो? बिहार से था. ओके, उठा नहीं तो क्या किया तुमने? मैं सुबह उठा तो वो नहीं आया था. वो नीचे से ऊपर से नीचे. मैं बाद में गया ऊपर उसको जगाने के लिए, वो नहीं जागा. बाद में वो दूसरे को मैं बुलाया. इतना ही है. और पुलिस को फोन कौन किया? पुलिस को और वो इधर कौन सा काम करता था? गोंडी का. और उसका फैमिली कुछ था इधर? नहीं कुछ नहीं था. वो बिहार से आया था. कब आया था वो बिहार बिहार से 15 दिन हुआ है. वो दारू पिया था कुछ ऐसे? हाँ दारू पिया था. तो मौत हार्ट अटैक से हुआ ऐसा लगता है. नहीं दारू पिया था. अभी रिपोर्ट में क्या आएगा तो रिपोर्ट ही बताएगा. तो अभी बॉडी किधर लेके गया उसका? आईडी में लेके गया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार. बार्देस तालुक्यात 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान भुरग्याक शाळेत सोडपी गाडी चालकाक पर्वरी पुलिसांनी अटक केल्या. मजगती ताच्या फॅमिलीक घर खाली करपाक 7 दिसांची नोटीस जारी केल्या. हे घडणुकेन थळावे बरेच फुर्योज जाले. भुरग्याच्या छळाची कागाळ आयिल्ल्यान सुकूर पंचायतीन गाडी चालकाच्या फॅमिलीक 7 दिसात घर खाली करपाची नोटीस जारी केल्या. भौशीक सुरक्षेच्या हुस्क्याचो उल्लेख करून मुजती उपरांत खर कारवाई करपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. पळयात. हे आयकतकूच सामकें मनान हें जालें की हे एक 6 वर्साचे भुरग्याचेर त्यांनी प्रयत्न केलो हे करपाक. ताका लागून हांव सरपंच म्हणून हे आमचे एक कंप्लेंट काडलेली आहा. त्या कंप्लेनाचे एक 7 दीस वयतले तेन्ना तेंच्या घराचेर एक्शन जातली लिगली. आनी खरेंच हो असलो मनीस आहा पळय हे 6 वर्साच्या भुरग्याक जर वळखना तो कित्याक जावं आमच्या गांवांत. आमच्या गांवांसून ताका एक हेत करपाचें तेजे स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आसा.
कित्याक आयज जर एका असोच सोडलो जाल्यार तो फुडें आनीकूय कितें करूं शकता न्हू. तेका लागून तेजेर बरी एक्शन घेवपाची स्ट्रिक्ट सामकी. तशेंच हांव गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची. हांगर न्हू तेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवपाचें. कोण येता कोण वयता पळय तो आनी आमकां डायरेक्टली इन्फॉर्म करपाचें. त्या प्रमाणे आमी वयर मागीर हितून सांगतली आनी कितें तो डिसिजन घेतली. कळ्ळें न्हू. ते लोकांनी नेबर लोकांनी आमकां सांगचें पडटलें. ताका टायम दिल्लेलो आसा. तेजे भितून एक बारीक चली आसा आनी बायल आसा. ऑफ नॅचरल जस्टीक वी कॅनॉट रिमूव सडनली. म्हणून पंचायतीन डिसिजन घेतलें की ताका 7 दिसाचो टायम दिवचो. सो ते अरेंज करून खंय तरी भायर रावपाक शकता तेजे बायल आनी ते चेडून. 7 दिसा उपरांत वॉट एवर आसा ती मेन मिटिंगेन घालून मागीर डिसिजन घेवन सिलींग प्रोसिजर सेपरेट जाय घेतली. सो तुमी फॅमिली कडेन बीन उलयला ऑलरेडी कोण असं आता जसे 20 पॉइंटाचेर 100 काउंटर तेणे ऑलरेडी ते घर 3 वर्सां पयलीं इकते घेतला. सो काडच्या पयलीं मागीर फाल्यां सकाळी जर फॅमिली रिकवरी घराची जर मागीर वगैरे सो मागीर तो प्रोसिजर कशा तरेन तो पूण आमच्या कडेन अजून कांयच आमकां हें करूंक ना. ती फक्त हांगा रेंटेड रावता म्हणून आमकां हें आसा. तेजे विकते तेणी स्वताचें ओन घर न्ही. इज रेंटेड. आमच्या ऑफिस रेकॉर्डा प्रमाणे सध्या कांयच येना. ते ओल्ड एजेरूच आसा ते. सो ते खातीर आमी ते 7 दिसाची ताका नोटीस दिली की वॉट एवर कितें हें आसा ते तेणी हें करचें. हय कितें मागीर डिसिजन जातलें की डेमोलिशन करपाचें बी डेमोलिशन तशें काय ना. डेमोलिशन एका फक्त आसा ते लॉ अँड ऑर्डर एक हांगा हें जावंक जायना. प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून ताका आमी भायर काडटा लोकांनी. थँक्यू. काय झालेली त्या हिसपान आमच्या पंचायतीन व्हेरी फास्ट एक्शन घेतले. म्हणजे आमचे सरपंच ओके सेक्रेटरी ओके. सो वी आर व्हेरी थँकफूल ओके कित्याक तेंच्यांनी इतले फास्ट एक्शन घेतले आणि तांकां देव बरें करूं. आणि तेंच्यांनी सांगला 7 दिसा भितर कितें जातलें न्हू ते पळोवया. आणि आमकां अजिबात हांगा नाका. जशें आमी काल हांगा सगळें मेळ्ळे उपरांत आमी सांगलेलें हे डिसिजन आहा ते एक स्ट्रॉंग डिसिजन आनी एक एक्झाम्पल अख्ख्या गोंयान वयचें म्हणून. सो आमी तांकां सांगलेले 6 पर्यंत टायम मागलेलो. कित्याक मागलेलो कित्याक आमी इमिजिएटली डिसिजन घेवं शकना. सो आमी सांगलें आमकां आमच्या आमदारा कडेन लोकल MLA गोवा राज्याचो मिनिस्टर श्री रोहन अशोक खंवटे हेजे कडेन डिस्कस करतले. पंचायती कडेन सगळे 5 मेंबर जे हांगा सगळे येयल्ले आहा ते बसून डिस्कस करतले. आमची लिगल टीम आहा ती लिगल टीमी कडेन डिस्कस करतले आनी तेतूंतल्यान एक वे आउट काडटले. त्या कारणान जे आमी लोकांक काल सांगलेले कितें असलो घाण प्रवृत्तीचो मनीस हो आमकां आमच्या सोसायटीन नाका हांगा आनी आसूंकूच जायना. ताका लागून आमी जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन उलयले तेणी सांगलें कितें आमकां एडवायज केलें जे कितें आसा ते आमी एज पर लॉ चोवंक जाय. तुमी लिगल टीमी कडेन डिस्कस करा. आपलो सगळो तुमकां फूल सपोर्ट आसा. ज्या प्रमाणे कशें तेंचेर आमी एक्शन घेतले ते एक्शन आमी चालू करया. फर्स्ट मेजर कितें आहा आमकां एक रेजिडेंटाची कंप्लेंट जाय पडटा. सो ती कंप्लेंट गावल्या. पंचायत सेक्रेटरीन एडवायज केलें आमी ताका 7 दिसाचो एक टायम दिवचो पडटलो. 7 दिसा उपरांत तो सारको हे करिना जाल्यार आमी ते सील करतले. सील करपाक आनी थोडो प्रोसेस आहा. तो प्रोसेस आमी परतो तुमचे कडेन येवन सांगतले तो प्रोसेस कसो आमी करूं शकता. कित्याक खूब जाण म्हणटा डायरेक्ट तूं सील करूं शकना. हे लोकांचे बरे ओपिनियन. मात सेम टायम लोकांनी हे चिंतूंक जाय ज्या मनशाचे आमी घर सील करूंक सोदता त्या मनशाच्या तकलेन इतली घाणेरडी तकलेन विचार भरलेले आसा तो ह्या सोसायटीन तेजी गरज ना. ते लोकांनी जेन्ना हे तुमी पोस्ट करता तेन्ना थोडे लोक कमेंट्स घालता अशें अशें ताका रायट्स आहा. रायट्स आहा जाल्यार तिणें आपली ड्युटी हांगा करूंक जाय आसली. सोसायटी वांगडा बरे भशेन रावंक जाय आसलो. जे तेणी घाणेरडे जे कृत्य केल्ले आसा ताका लागून आमी सारके ताचे निशेध करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली जंक्शनाची सिग्नलां बंद पडिल्ली. तांची दुरुस्ती करिनासतना सोमती नवी सिग्नलां हाडून घातली. आशिल्ली सिग्नलां रिपेर ना करपाचो कारण कितें आनी नवी सिग्नलां बरी उरतली हाची गॅरंटी कोण दिता अशें लोकांक प्रस्न पडल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 66 आनीक नावेली आसात. आनीक नावेलीचे बेले जंक्शन आनी ह्या जंक्शनाचेर खुबशे एक्सिडेंट जावन खुबशे लोक जे आसात हांगा मेले. मागीर खंय तरी जे स्थानीक लोक आसात जे सोशल वर्कर आसात जॉर्ज बारेटो हेणे हांगा एजिटेशन केले आनी ह्या जॉर्ज बारेटन तांकां टायम दिलो की ह्याच दिसाक जे क्रिसमसा पयलीं तुमी जर ही हांगचेर उपाय काडनात जाल्यार आमी रास्ता रोको करता म्हणून. आनी आज क्रिसमसाक जवळ जवळ 4 वर्सां पूर्ण जातात आनी हांगा ह्या हेचेर लास्ट सिग्नल बसोवपाचो हें जालां आनी सिग्नल बसयली. पूण दुर्दैव्यान ही सिग्नलां
सारकी चलनात. आमी सदां म्हणटात की ट्रेन जी आसा जी बेळगांव वतना दुधसागराचेर डबल इंजीन लायतात, तशें करून हांगा ह्या सिग्नलाक डबल सिग्नल लायले कडेन आसा आनी हेजें काम जें आसा राती हांगा केले कडेन आसा. एक सिग्नल तुगे हांगा सारकी चलना, तेजेर हाडून आनी दुसरी सिग्नल बसयतात. म्हणटकीर तुमी पळयात आमचे इंजिनियर जे आसात PWDचे हे कितले बरे आसा म्हूण ते तुमकां कळटले आनी ते तुमकां आमी दाखयतात. कित्याक टॅक्स पेयर पयसो जे टॅक्स पेयर आहाय हे स्टेटीचे देशाचे जे पयशे भरताय टॅक्सांतल्यान ताचो डेव्हलपमेंट जाता. जेन्ना ताचो डेव्हलपमेंट जाता आनी जेन्ना सिग्नल इन्स्टॉल्ड आसताय, एक फीचर इन्स्टॉल्ड आसता, ताका एक मेंटेनन्सा गरज आसता. मेंटेनन्स नासतना आनी रिपेअर करून एटेम्प्ट करनासतना तुमी न्यू इन्स्टॉलेशन करतात विथ द एक्झिस्टिंग नॉन फंक्शनल वन. इट इज टोटली एन ॲक्ट ऑफ मिसयूज अँड मिसरिप्रेझेंटेशन ऑफ फंड्स. फंड्स कॅनॉट बी युटिलायज टू दीस एक्सटेंट. मिसयूज ऑफ फंड्स जावपा जायना. हे लोकांचे पयशे आनी फावो ते भाशेन लोकांक पावपा जाय इन थ्रू सर्विसीस. एक इन्स्टॉल्ड सर्वीस जी आसा ताका रिपेअर करनासतना न्यू इन्स्टॉलेशन घालप कंप्लिटली वेस्ट ऑफ फंड. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात तुमी हाजेर स्ट्रिक्ट नियाळ घेवचो आनी नाक जालो पयशे नाक जालो एक्सपेन्स टॅक्स पेयरांगलो फावो त्या जाग्यांनी तुमी मोडचो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत आनी मुझैफ शेख. नगरपालिकेन वास्को नुस्तेकारांक तांच्या टेम्पररी शेडांतल्यान भायर सरपाची नोटीस धाडल्या. थंयच्यान सगळ्या नुस्तेकारांक नवे नुस्तें बाजारात शिफ्ट करपाचें काम चालू आसा. हे निमतान नवे नुस्तें बाजारात शिफ्टिंगेचो बोवाळ चल्ला. पळया. ऑलमोस्ट रेडी जाल्लेले आसा, खाली शिफ्टिंगेचे उरलेले आहा. आमी आमच्या फिशर फोक्स जे आमचे नुस्तें विकता भयणी तांकां आमी 29 डेट दिलेली आसा, नोटीस धाडलेली आसा. कित्याक ते आमकां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक ती जागा आमकां परत दिवपाक जाय. कित्याक आमी ताका वर्साक 5 लाख भरता आनी प्लस आमचे लायटीचेय बिलां आसता 60-70 म्हण त्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी नोटीस धाडला. तेंच्यांनी 29 भितर तेंच्यांनी खंय तरी ते शिफ्टिंगेचो प्रोसेस सुरू करपाचो म्हणून. फिशर वुमन आयिल्ली म्हणजे आमचो मार्केट रेडी आसा पूण तांचे थोडे डिमांड्स आशिल्ले आनी एडिशनली तांचे सारकें आशिल्लें. तांकां एक ऑफिस पयलींच्या कावन्सिलान एक ऑफिस दिता म्हणून सांगिल्लें, सकयल तांकां स्टोरेज दिता म्हणून सांगिल्लें. त्यो सगळ्यो रेडी आमी परत केल्यो. बाकीचे थोडे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले तेय सॉर्ट आउट केले. आतां म्हाका दिसता 29 म्युन्सिपालिटीन तांकां डेट दिल्या आनी हांवूय मागता की बेगींतल्या बेगीन तांणी शिफ्ट जावची म्हणून. आनी तो व्हायट एलिमेंट जावपाक दिवपाक आमकां सगळे लोक विचारपाक लागले आतां की तुमी मार्केट केन्ना ओपन म्हणजे सरकाराचे कोट्यांनी पयशे थंय घाल्ले आसा आनी जे अजून पर्यंत आज थंय केल्ले आसा ते जे डिमांड्स नुस्तेकारांनी दवरिल्ले तांचे हाजे प्रमाणे केल्ले आसा. सो म्हाका दिसता आनी कंप्लेन करपाक कांय चान्स ना. आनी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी काल चेअरपर्सन आनी CEO सांगतालो की स्ट्रिक्टली बाय 29 दे आर गोईंग टू वेकेट द दिस थिंग. म्हणजे तांचे प्रोसेस स्टार्ट करतले आनी 1-2 दिसां भितर ते इनॉग्रेट जातले. सो ताचे प्रमाणे हांवें तांकां सांगलां म्हाका तुमी डेट सांगा म्हणजे 1 तारखेक 2 तारखेर कितें तें. म्हाका मिनिस्टराची तशी अपॉयंटमेंट घेवन मिनिस्टराकूय हें घेवपाक जाय. आनी मेजर कितें आसा आमी मिनिस्टर आपोवपाक कित्याक सोदता हांगा की आमची आनी कामां आसा. आतां हे टायम तो मिनिस्टर येतलो तेन्ना फीश मार्केट आनी स्वतंत्र पाथ आनी FL गोप्स रोड ब्युटिफिकेशन हे ताजें इनॉग्रेट करतलो. म्हणजे टोटल वास्को सिटी एक ब्युटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर ते 2 आसा. बाकीचे आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक गार्डनूय सांगिल्लें आसा. आमचे चिकन मार्केट ताजें रिनोवेशन करपाक सांगिल्लें आसा. त्या खातीर स्पेशली ताणें येवन एकदां पळोवचें अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आशिल्ली आनी त्या खातीर हांव सगळ्या नुस्तेकारांकूय रिक्वेस्ट करता 29 तुमी बेगींतल्या बेगीन शिफ्ट जावची आनी तो जागो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक परतो दिवपाक जाय आनी न डिले करता. सो नवे वर्सान वास्कोकारांक हे 100% फीश मार्केट इनॉग्रेट जातलेच फर्स्ट विका भितर अशें म्हाका सांगून दिसता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात फुडले 7 दीस नितळ मळब आनी तापमानात थंडसाण आसतली. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके पडटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारां उश्णताय आसतली. तापमान स्थिर उरतलें. IMDन अदमास दिला. बिरेस्तारचे चडांत चड तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळब. दनपारां उश्णताय. सकाळी आनी सांजे थंडसाण. दव आनी धुकें.
प्रवास करप्यांक सल्लो. बिरेस्तारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 ची अच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.